जेजू क्रिस्ताचे मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आज आमी आद्वेंत काळाचो पयलो आयतार समरमता. आद्वेंत म्हणलो शब्द लातीन भाशेच्या आद्वेनियो म्हणल्या शब्दांतल्यान येता. तसो अर्थ येण्या म्हूण जाता. ह्या काळार आमी समयेच्या येण्याक आनी फकत 4 हप्ते उरले. ह्या आद्वेंत काळाचे 4 हप्ते समयेच्या येण्याक तयारी करचे हप्ते. समयेचे येणे म्हणत आसतना तुमी म्हणूंक पुरो, समयेच्या येण्याक आमी कसली तयारी करची? समी येवन येदोळूच 2000 वर्सां उतरलीं आनी समी आतां खंयच्या रितीर येता? वैमोगाचे न्हू. समी येवन 2000 वर्सां उतरलीं. ते एक चारित्रीक घडयत खंडीत जावन नातालां फेस्ता वेळार ह्या घडिताचो आमी उडास काडटा. पूण हाच्या की चड मापान ह्या वेळार आमी समयाच्या दुसऱ्या येण्याक फुड करनासा. समयाचें दुसरें येणें खंयचें तें? समी वैभवान येतलो, आमचो मुनसुबेदार जावन येतलो. तो निमाण्या दिसा येतलो, जडती करूंक येतलो आनी असल्या वैभवी घडिताक आमी फुड करून आसा आनी हाची तयारी करूंक, आत्मीक तयारी करूंक आयचीं वचपां आमकां उलो दितात. ह्या पयल्या आनी दुसऱ्या येण्याच्या मदें आसा एक तिसरें येणें. तें जावन आसा समयाचें सालतें येणें, समयाचें दिसपडतें येणें. हें येणें कसलें म्हळ्यार पवित्र पुस्तकांत आमकां बरोवन दिलां. मातेवाचो वांजेल 28वा अध्याय 20वो शब्द आमकां कितें म्हणटा? हांव तुमचे संगात आसतलों संवसार सरा पर्यंत. मातेवाचो वांजेल 18वा अध्याय 20वी ओळ आमकां सांगता, खंय दोग या तेग संगातां मेळटात थंय हांव तुमचे मदगात आसा. तशें म्हळ्यार सोमी आमचे संगाता सदांच आसा. तो आमचेतान पयस वचोंक ना. हें आमकां कळीत जाता येवकरिस्तांत सक्रामेंताद्वारे ताका आमी भेटता आसतना. तर सोम्याची भेट सालती करूंक आमी कितें करूंक जाय? ह्या विशीं आमी नियाळ करचो बरो. मोगाच्यानो, पयल्यान पयलें सोम्याच्या चारित्रीक येण्या विशयांत, पयल्या येण्या विशयांत आतां थोडो नियाळ करया. पयलें येणें 2000 वर्सां आदीं जाल्लें. देवान सोम्याक आपल्या पुताक एक अस्कत बाळ जावन ह्या संवसारी धाडलें आनी ताका एक बाळ जावन धाडटा आसतना ताची आवय जावन एक आंवकारीक ताणें वेंचून काडलें आनी तिका बरी खबर हाडली. ती जावन आसा मोरी, देवाची आवय जावं पावली. आनी तशेंच एक सुतारी दुबळो जुजे ताका मोरयेस जेजूचो बापूय जावन, पोस्को बापूय जावन वेंचून काडलें. असले अस्कत सन्निवेशार देव मनीस जाल्लें घटन आमी उडास काडटा. आज आयचें पयलें वाचप येरेमिया प्रवादीच्या ग्रंथांतलें. येरेमिया प्रवादी बंदडेच्या काळाचो प्रवादी. एका काळार ह्या कुशीन बाबिलोनाच्यांनी जेरुसलेमाक येवन 18 म्हयन्याक धाड घाली आनी धाड घालतना लोकांन पळापळ घेतली. येरेमिया प्रवादी सबार लोकां सांगता इजिप्ताक पळापळ घेवन गेलो आनी थंय थावन फाटीं आयिल्ल्यांच धाड घाल्ली पळोवन तो पळयता सगळें जेरुसलेम नाश जाल्लें, सगळें हुलपावन घाल्लें तो पळयता. आनी दाविदाचें राज 400 वर्सांचें, ताच्या संततीचें तें राजपण तितल्यार आखेर जाल्लें. त्या दाविदाच्या कुळये नंतर 400 वर्सां उपरांत आज म्हणसर इस्रायलींत एक रायपण म्हूण पळयलें ना. तर येरेमिया प्रवादी इसाया प्रवादीची उतरां उल्लेख करून म्हणटा, दाविदाच्या कुळयेक एक कोंबरो फुटतलो, एक नवें राज स्थापन जातलें शांती समाधानाचें. तर तो कोणा विशयांत उलयता? तो खंडीत जावन ह्या संवसारी राया विशयांत उलयना. तो सर्गींच्या राया विशयांत उलयता. तो जावन आसा सोमी जेजू क्रिस्त. देखून सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या विशयांत तो उलयल्लो आनी 2000 वर्सां आदीं सोमी जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी आयिल्लो आमचो सोडवणदार जावन हें घटन आमी खंडीत जावन ह्या आद्वेंतांत आमी उडासां काडटा. नातालां फेस्ता दीस आमी संभ्रमता. आतां सोम्याच्या दुसऱ्या येण्या विशयांत आयच्या वांजेलांत आमकां वायकूंक मेळटा. लुकाचो वांजेल 21वो अध्याय. आनी ह्या वांजेलांत आमकां आयकूंक मेळटा कितें म्हळ्यार सुर्याचेर, चंद्रांचेर आनी नखेत्राचेर खुणां दिश्टीक पडटलीं, दर्याची लारां येवन आपटतलीं. असलीं खुणां जाता आसतना तुमी चिंतूंक जाय सोम्याचें येणें लागीं पावलां म्हणून. पळया, सोम्याचें येणें लागीं पावलां. आज म्हणसर असलीं म्हत्वाचीं खुणां जाल्लीं.
सोमी आमचे मदीं परत्यान देंवन आयिल्लो झडती जाल्ली आमी पळयना. एका खुशीन थोड्यांनी म्हणूंक सुरू केलें सोम्याची 2 बोटां दिश्टीक पडटात देखून सोमी 200 वर्सां जाता आसतना येता म्हणून 200 वर्सां जाताना राखून रावले. आनी थोडे जाण 2000 वर्सां जाता आसतना जायते जण संवसाराचेर जाता म्हणलें गाब करून सोम्याच्या येण्याक राखून रावले. तांकां आमी मिलेनियलिस्ट म्हणटा, म्हणजे सहस्रमानाचे मनीस ते सोम्याचे येणे केदाळा जाता 200 आनी 2000 वर्सां आनी 20,000 वर्सांक राखून रावूंक पुरो. पूण सोम्याचें दुसरें येणें केदाळा जाता म्हूण कळीत ना. एक फावटी पलाणो एकलो भुरगो एका हळ्ळेंत केदाळे एका तळ्या लागीं येतालो. त्या तळ्यांत एक सिसर आसा म्हूण लोकां मदें गाब आसली, पूण ती सिसर पळोवंक दिसनातली. ह्या भुरग्यान कितें करचें आसलें, त्या तळ्या कडच्यान वचचें आनी तळ्या कडच्यान बोब मारची. सिसर मेळ्ळी, सिसर पळोवंक दिसता, सिसर आसा. आनी लोक धांवन येतालो. लोक धांवन येता आसतना तो तांकां एप्रील फूल म्हणून तो धांवतालो. अशेंत सबार पोटी लोकाक ताणें हळ्ळेच्या लोकाक ताणें मांकोड केलें. सिसर आयली, मसळे बंतू मसळे बंतू, मसळे येवना. आनी एक दीस अशें घडलें, हो भुरगो उदकांत खेळटालो आनी खेळटा खेळटा आसतना सिसरीन ताचो पाय धरलो. सिसरीन ताका उदकांत व्हरतना वोवने बोब मारली, मसळे मसळे म्हणून बोब मारली. सिसर आसा बोब मारली. आनी अशें बोब मारता आसतना लोकांनी चिंतलें हो भुरगो हरशींचे बरीच केदाळे आमकां मांकोड करता, आमी कोणूय वेचे नाका. कोणी घरांतल्यान भायर आयिल्लो ना, कोणी ताका बचाव करूंक वचूना. देखून सिसरीन ताका ग्रास इलें आनी ताचें जिवीत काबार जालें. मोगाळ भाव आनी भयणी, सोम्याचें येणें केदाळा जाता, खंयच्या घडये आमकां जाता ह्या विशीं म्हाका आनी तुका खंडीत जावन कळीत ना. देखून हें दुसरें येणें आमच्या जिविता काळार जाता गी आनी खंयच्या काळार जाता गी. आतां ह्या वेळार कोवीड पॅन्डेमीक जाता आसतना जायत्या लोकांक म्हणलें आसा इतलो लोक सगळो मरता, एका फाटल्यान एक लारां आयिल्ले बरी, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव म्हणून पटापट येता. आतां युरोपांत लाखांनी लोक मरचो पळयत आसतना संवसाराचेर जाता कोण ना म्हूण जायत्यांनी उलयिल्लें आमी आयकूंक मेळटा. आमकां कळीत ना सोम्याची महिमा कितें, सोम्याचें योजन कितें, संवसार केदाळाचेर जाता, सोमी आमची झडती करूंक केदाळ येता, ह्या विशयान म्हाका आनी तुका खंडीत जावन कळीत ना. त्या देखून आमी पयलें आनी दुसरें येणें आमी नियाळत आसतना आमी चड महत्व दिवंक जाय तिसऱ्या येण्या विशयान. हें तिसरें येणें खंयचें त्या विशयांत सांत पावल तेसलोनिकांकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आज आमकां उल्लेख करून उलयता. तो कितें म्हणटा, जशें आमी तुमचो बरोवन उमतोवचे बरी मोग केलो आगी, तशेंच तुमी एकामेकाचो बरोवन उमतोवचे बरी मोग करूंक जाय. आनी जेन्ना सोमी येता तेन्ना तुमी नितळ आनी निश्कळंक आसलें पळोवंक सोमी आश येता. पळया मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, निजायकी आमचें जिवीत मोगान भरलेलें आसूंक जाय म्हणून सांत पावलो तेसलोनिकांकारांक सांगिल्ले प्रमाणे आमकांय सांगता. चकून सोम्याचें तिसरें येणें म्हणटा आसतना दिसपडतें सोम्याक आमी भेटचें. सोम्याक आमी कोणातय भेटचें. सोम्याक आमी भेटचें आमच्या भावांतय, आमच्या भयणींतय, आमच्या कुटुंबांतय, आमच्या सेसंबरांतय, आमच्या वाड्यांतय आनी आमच्या धाकट्या समुदायातय आनी तशेंच आमच्या फिरगस कुटुंबांतय विविध नमुन्यांनी सोम्याक भेटोवंक जाता. हाका आसचें हातेर एकच, माया मोगाचें हातेर, बऱ्या जिविताचें हातेर, मोगाचें हातेर. आनी असलें हातेर जर तर आमी वापरलें खंडीत जावन हें तिसरें येणें आमकां दिसपडतें पळोवंक मेळटलें. आनी दिसपडतें हें तिसरें येणें भोव गरजेचें आनी हाचे खातीर हांवें आनी तुवें वावरूंक आसा. तर मोगाळ भाव आनी भयणी, एका खुशीन आमी पयल्या येण्याक तयारी करता. तें चारित्रीक घटन आमी खंडीत जावन नेकेत्र, गर्दनाचो गोठो आनी नानांत नंबरेचीं फुलां आनी हेरांक इनामां गिफ्टां दिवन आनी कुसवार करून हो संभ्रम आमी भोव दाबाज्यान आमी करतले हाचे विशयान दुबाव ना. दुसऱ्या येण्या विशयांत म्हाका आनी तुका कळीत ना. आमी बरोवशान सोमी येता आसतना आमी आयती आसतले म्हूण राखून रावचें. पूण सगळ्याचे की चड मापान ह्या नतालां फेस्ता वेळाक तयारी जावन आमी 4 हप्ते आसतात. प्रोतेस्टंता मदें एक रिवाज आसली, कितें गे म्हळ्यार ह्या वेळार एक 5वी रीत दवरून ताचेर 4 कॅन्डलां पेटोवन एका हप्त्याक एक कॅन्डल पेटोवन तांणी ताचो उल्लेख करचो आसलो. आतां ही रीत
आमच्या कातोलिकामध्ये आसा. देखून आमचे फिरगतांनी आमी सबार कडेन एक 5वी रीत दवरून ताचेर कॅन्डलां एक हप्त्याक एक कॅन्डल पेटोवची रिवाज आमचे मदें आमी मांडून हाडून ताका एक आत्मीक धार्मीक अर्थ आमी दिता. ह्या प्रमाणेंत आमी आत्मीक तयारी करया, आंतरीक तयारी करया. ही आंतरीक तयारी जावन आसा आमचे थंय ह्या नातालां फेस्ता वेळार फेस्ताक तयारी जाता आसतना आमचे थंय कोणा मदें राग द्वेश हगे आसा तें पयस करून माया मोगाचे बंदेर बांदया. घोवा बैलां मदें जावंक पुरो, आवय बापूय भुरग्यां मदें जावंक पुरो, सेसंबरा कडेन शेजाऱ्या कडेन जावंक पुरो, फिरगत कुटुंबांत जावंक पुरो, याजकां मदें ह्या धार्मिकां मदें जावंक पुरो. कसल्याय नमण्याचो मनस्ताप आसा जाल्यार तो आमी सारको करून आमचें जिवीत चड आनी चड नितळ आनी निश्कळंक जावन आमी सांबाळलें जाल्यार सोम्याक अर्पूंक एक उरती काणीक नेगी नातालांक. हाच्या की उरती काणीक आमी सोम्याक कितें दिवयेत त्या देखून ह्या विशयान चिंतून पळोवया. नातालां फेस्ताक तयारी जावन हो पयलो आयतार संभ्रमतना आमी निजायकी थीर मोनान खऱ्या काळजान आमी फुडें सरया. नातालांचें फेस्त आमकां एक म्हत्वाचें फेस्त, संवसाराचें अतिवर्तें फेस्त म्हणूंक जाय. निजायकी हें फेस्त करी जाल्यार ही 4 हप्त्यांची तयारी गरजेची. पयलो हप्तो आमकां ह्या दिशेंत आमकां आपोवणें दिता, हें आपोवणें स्विकार करया. आमेन.